नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। नाफ्तान भरिल्ली नलिनी बोट दोनापावलाच्यान काडूंक हालचाली। टक्साच्या आदारान एमपीटी बंदरार व्हरपाचे यत्न 80% तयारी जाल्या। एमपीटीत व्हरून नाफ्ताचे अनलोडिंग। कर्नाटकात येडियुरप्पाचे बीजेपी सरकार साल्वार। पोटवेंचणुकेत काडले 15तले 12 सीट, काँग्रेसीचे 2, एकपक्ष। सरकार साल्वार करूंक बीजेपीक जाय आशिल्ले 7 आमदार। नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत। विधेयकाक काँग्रेस, टीएमसी, बसपाचो विरोध। लोकसभेत विधेयक मांडपाक 293 खासदारांचो तेंको। विरोधांत फक्त 82। सरकार म्हणटा विधेयक मुस्लिमां आड ना। नुस्त्यांत निसर्गीक फॉर्मेलिन कितले? फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी कडेन अजून मेरेन जाप ना। एफएसएसएआयच्या सीईओन विशय धुकल्लो ऑगस्टांत। हायकोर्ट म्हणटा फेब्रेर मेरेन जाय स्टेटस रिपोर्ट। कांदो तेकलो 150, 100 सकयल हाडूंक यत्न। नाशिक सावन कांदो थेट गोंयांत हाडूंक सुरू। इम्पोर्ट करपाची हॉर्टिकल्चराची तयारी। कांदो भायल्या भायर वतलो हॉटेलांनी। रोहनाची शिटकावणी। गोंयभरच्यान साहित्य, राजकीय, सामाजीक शिक्षण मळावेल्या मानेस्तांनी पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकाराचे कुडीचें घेतलें निमाणें दर्शन। आमोणकाराचे इच्छेनुसार कूड जीएमसी दान। रेप केशी गुन्यांवाक लागून टुरिस्ट गोंयांतूय येवंक भितात। आदींच विदेशी टुरिस्ट 20% पडला। फॉरेन चार्टर पडले 25 ते 30%। टीटीएजी म्हणटा रेप केशींनी आनीक पडपाचो भंय। अमेरिका, यूकेच्यो एडवायझरी। आणि दुसरी इंडिया ओपन राष्ट्रीय तायक्वांदो सर्त 12 डिसेंबरा सावन पेड्यां। 3 दीस चलतली सर्त। देशभरांतल्यान टॉप तायक्वांदो पटू वांटेकार। नाफ्तान भरिल्ली नुशी नलिनी बोट दोनापावला सावन हालोवंक निमाणे दर्यांत हालचाली सुरू। बोट हालोवपाची 80% तयारी जाल्या म्हूण सुत्रां प्रुडंटाक सांगतात। बोट आडवी आशिल्ली ती मातशी उबी केल्या आनी मातशी उफेवंक लागल्या। टक्साच्या आदारान बोट एमपीटींत व्हरून थंय नाफ्ता दुसरे बोटींत ऑफलोड करपाचो प्लान। The work order which is issued and given to that company, they have to perform within a month. So they wanted around 20-25 days to mobilize. They have already done the mobilization. The work has already started on the ship. One of these days I will take the entire media again to see. कर्नाटकात येडियुरप्पाचे बीजेपी सरकार साल्वार। पोटवेंचणुकेचे 15तले 12 सीट काडले। काँग्रेसीक फक्त 2, एकपक्ष। 224 आमदारांचे विधानसभेत भाजपा कडेन 106 आमदारांचे बळगें आशिल्लें। विरोधकां कडेन 101। 70 राखूंक येडियुरप्पा सरकाराक 7 आमदार जिखूंकूच जाय आशिल्ले। काँग्रेस, जनता दल सेक्युलराचे आमदार राजिनामा दिवन बीजेपींत गेल्ल्यान ही पोटवेंचणूक जाल्ली। सरकार साल्वार जाल्ल्यान केंद्रांतल्या बीजेपीकय थाकाय। कर्नाटकान आम्ही 12 जिंकले। ओके म्हणल्या उपरांत कळ्ळें तुका की बीजेपी जे आहा पळय रे देशभर बीजेपी मोठी लाट आसा। ओके आनी हाज्या फुडें मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टी येवपाची आसा आनी नक्कीच देशभरांतल्यान सगळे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा। आता 12 येयले म्हणून तुमच्या फुड्यान ते म्हादयाचो इश्यू आसा तो कसो जाता? तो तुका सांगता मातसो राव दाखयता हांव सांगता तुका मातसो राव। आनी आमी गोंयकार पण सांबाळटले जाल्यार उदक सांबाळपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्यान थंय कॉम्प्रोमायज करून 2-2 दीस काडून उपयोग ना। आज इलेक्शन रिजल्ट आयला ह्या 4-5 दिसांनी कळटलें खरो हेतू कितें आशिल्लो तो। आयदर वे इट इज ऑलरेडी अफेक्टेड द होल लिगल अफेर्स बाय दॅट लेटर वीच हॅज बीन गिवन। सो आतां फुडलें करता आसतना गोंयकारांनी राजकारण कुशीक धरून म्हादय सांबाळपाक सगळ्यांनी बरोबर येवचें हेच आमी मागणी करीत आसा। म्हादयचेर प्रकाश जावडेकराचे लेटराचो फायदो जालो। आतां तरी म्हादयचेर गोंयकारांक न्याय दिवचो अशा आशयाचो ट्वीट विजय सरदेसायानय केलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध अल्पसंख्यांकांचेर अन्याय जाता। त्या शरणार्थींक भारतीय नागरिकत्व दिवपी विधेयक मोदी सरकारान लोकसभेत हाडलें।
विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्ष ढाच्या आड मुस्लिमाचेर अन्याय जातलो म्हणून काँग्रेस तृणमूल सभाचो विरोध अशी विशिष्ट तरतूद अनुच्छेद 14 आणि 371 बाधना म्हणून घर मंत्री अमित शहाचो आर्ग्युमेंट. 375 293 मतांनी बिल मांडूक लोकसभेन मंजुरी दिली. To opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. एक मिनट बढ़िया ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा. वॉकआउट मत कर जाना, वॉकआउट मत कर जाना. नहीं दे पाएंगे सर. पहली बात यह है कि सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है. केशानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया. दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यह बिल की जरूरत न पड़ती. सुनना पड़ेगा सब उनको. माननीय सभापति महोदय, ये तीनों राष्ट्रों के अंदर जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर 6 धर्म समुदाय जिसका मैंने नाम कहा, वो लोग भारत में आए हैं. उन लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव है. दिस इज रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्लासिफिकेशन और ये रीजनेबल ग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आर्टिकल 14 को ये बिल आहत नहीं करता है. मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्टिकल कोट किए गए हैं वो सभी आर्टिकलों का ध्यान रखते हुए ही ये बिल को ड्राफ्ट किया गया है. अनुमति दी जाए. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में हाँ. डिवीजन पक्ष में 293, विपक्ष में 82. नुस्त्यांत निसर्गीक फॉर्मेलिन आसता कितलें ताची जाप 1.5 वर्स जाले तरी फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीक सापडना. संशोधनूय तडीक लागना. हायकोर्टान FSSAIचे CEO कोर्टांत आपोवन सोमाराताचेर मातशे दोळे मोठे केले. तरेतरेची नुस्तीं, तातूंत सावी आनी दर्याचीं. संशोधन खंय अजून चल्लां. CEOन प्राज मागलो. जुलय मेरेन रिपोर्ट करून ऑगस्टांत नोटिफाय करता म्हणून वेळ मारून वेल्या. कोर्ट म्हणटा फेब्रुवारांत स्टेटस रिपोर्ट जायच. 1.5 वर्स जाले फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीक नुस्त्यांतल्या निसर्गीक फॉर्म्युलिनाची जापूच सापडना. फॉर्म्युलिनाच्या इश्यूचेर फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी वेळ मारून व्हरत आसा. आतां परत ऑगस्ट मेरेन वेळ मागून घेतला. नुस्त्यांतल्या निसर्गीक फॉर्म्युलिनाचो अदमासपंच आंकडो ठोकून सरकारान वेळ मारून व्हेली आनी नुस्त्याचो इम्पोर्टूय सुरू केलो. विशय हायकोर्टांत गेल्या उपरांत कोर्टाची बडी पडटकीच नुस्त्यांतल्या फॉर्म्युलिनाचेर संशोधन सुरू जालां आनी 1.5 वर्स जाले संशोधनूच चल्लां. ऑथॉरिटीक खंय आनीक 10 म्हयने तरी जायच. कोर्टाचे कळ्ळ्या उपरांत कोर्टान फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीच्या CEOक हाजीर रावंक सांगिल्लें. CEOन ऑगस्ट मेरेन वेळ जाय म्हूण एफिडेवीट घाली. नुस्त्यांत निसर्गीक फॉर्मेलिन कितले आसतात ताचें खंय निकतें संशोधन चल्लां. वेगवेगळे तरेची नुस्तीं, प्रत्येकाचें वेगवेगळें संशोधन. ते शिवाय सावे आनी खारे उदकाचें नुस्तें. जून मेरेन संशोधन जातलें. जुलयांत रिपोर्ट तयार करता आनी ऑगस्टांत नोटिफाय करता म्हूण फूड सेफ्टी ऑथॉरिटीन एफिडेविटांत म्हणलां. कोर्ट ऑथॉरिटीक पातयेना. कोर्टान फेब्रुवारांत स्टेटस रिपोर्ट दिवंक सांगला. नॅशनल फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी कडेन कसलेंच संशोधन आनी अभ्यास नासतना ऑथॉरिटीन नुस्त्यांतल्या निसर्गीक फॉर्म्युलिनाचे आंकडे अदमासपंचे ठोकल्यात आनी सरकारान कशें तरी एकदाचें भायलें नुस्तें गोंयच्या मार्केटांनी अनलोड करूंक सुरू केलां. हे फूड सेफ्टी आनी ऑथॉरिटीच्या वर्सभराच्या कारबारा वयल्यान एक्सपोज जाला आनी 1 वर्स घडये अशेंच वचूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वाडट्यो रेप केशी आनी गुन्यांवाक लागून खंय ट्युरिस्ट गोंयांतय येवंक भितात. आदींच विदेशी ट्युरिस्ट 20% पडला. फॉरेन चार्टरूय 25 ते 30% पडल्यात. तातूंत असले रेप केशींक लागून आंकडो आनीक पडत म्हूण TTAGक हुस्को. अमेरिका आनी UKन नागरिकांक ट्रॅव्हल एडवायझरी काडल्यात. देशी पर्यटक आसात मात तांची खात्री दिवं नज म्हूण TTAGचो अध्यक्ष सावियो मेसायस उलयला.
drop in tourist arrivals, in especially the foreign arrivals. Charter business is down by about 20-30% because of Thomas Cook, and the Russian drop is also very much visible. Domestic tourism is doing well, but now we are afraid that there might be a bigger drop because of these various rape cases coming up in the newspapers every day. It's creating a scare. Already US and UK have given a travel advisory about coming to India, and unless something is done immediately, the industry is afraid that there will be a further drop. When a foreigner reads about India, it includes Goa also. So although Goa is much better, we have not had many such cases of rapes in Goa, but still the fear factor is there. And especially when the country issues a travel advisory, it becomes, it's read by everybody in the country, in their countries. So in future, It can affect. I'm not saying it will affect, but it can affect. We are scared of it. We are afraid of the business of FITs, couples coming, single people coming. We are afraid of that. He wants the people to be careful about ladies traveling alone. That they say it is a bit risky, and it's true. There are too many rape cases happening recently, attacks on women. So it is a bit scary. कांदो तेकलो 150, 100 सकयल हाडूंक उपाय चल्ल्यात म्हूण हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन सांगता. प्रुडंटान मार्केटांत वचून परिस्थिती परत तपासली. बरो कांदो 140 ते 130. ट्रेडरांच्या अदमासा प्रमाण हळू देंव येता. नाशिक सावन थेट कांदो हाडूंक सुरवात केला म्हूण हॉर्टिकल्चराचो चेअरमॅन प्रुडंटाक सांगता. हो कांदो भायल्या भायर हॉटेलांनी वतलो म्हूण रोहनाची शिटकावणी. आम्ही डायरेक्टली आता नाशिकच्यान एक डिलराच्या थ्रू मागयला म्हणून ते डायरेक्टली 17 टन आम्ही डायरेक्टली होलसेला चार्जर मागयला आणि 8 टन हांगा म्हणजे डिस्ट्रीब्युटर आसा तांकां दिले. 25 टन सगळे मिळून मागयले. कितें जालें, रेट वाडल्यामुळे ओवरऑल डिमांड कमी जालो. हे रेग्युलरली ह्या फुडें सप्लाय जातले. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम एनीवे ते तुजे रेट्स आतां देंवपा लागल्यात. आतां जे जो माल आयिल्लो आज सकाळी ते म्हाका म्हाका आमच्या MDन हाडून दाखयले की जे आतां बेळगांव मार्केटा भितर जे कमी रेटान म्हणून जे मेळटा ते सगळो भिजिल्लो माल आसता तो रोखडोच खराब जाता. म्हणजे दुसऱ्या दिसाच खराब जाता. तो आनी सप्लाय करपाच्या तूं परिस्थितीनच नासता. सो जो बरो माल मेळत आसा तो आतां आमकां आमी सगळे डायरेक्टली शॉपाचेर हॉर्टिकल्चर शॉपाचेर आतां 90 रुपयान दिता. म्हणजे आमी जशें प्रॉमीस केल्ले आमी बिलो 100 हाडटले ते 100 हाडले. आमी बिलो हाडले. मार्केटात सध्या किलाक 130 ते 140 कांदो फुडल्या कांय दिसांनी देंवतलो म्हूण ट्रेडरांक आशा. कांदे 140 130 पसून आसा. मोठे कांदो, बारीक कांदो 120. फाटल्या दिसान 160 पसून आशिल्ले. तेज्या पयलीं 80 रुपीज 90 रुपीज पसून आशिल्ले. आतां आनी देंवला मातशें. येता म्हळ्यार येता कमी. चड हाडिना आतां, कमी हाडिता. म्हारग आसना हे सगळे. आनी वयल्यान एक सागाचेर 4 किलो 5 किलो 7 किलो पिड्यार जाता तशें. आनी कांय ना. बाकीचे भाजी सगळें नॉर्मल आसा. हय तितले जार देंवतालो. कांदो आयज 90 रुपया जाला. लास्ट सॅटर्डे गेल्या विकान लास्ट 129 पर्यंत गेल्लो कांदो. मागीर भायरसून मागयलो हॉर्टिकल्चरान स्पेशली फॉर गोवा पिपल आनी तो आयज प्रोवायड केलो. भरपूर रश आसलेली आयज बिकॉज ऑफ दॅट. सामकी हय खूब आसलेली. रोहन म्हणटा शॉर्टेज पळयल्यार हो कांदो एका तालुक्याक सुद्धा पावपाचो ना. तो भायले भायर दर्यादेगावेल्या हॉटेलांनी वचपाची शक्यताय चड म्हूण रोहनाची शिटकावणी. Will the government look at where this 25 tons goes? हांव तुका आतांच चार्ज करता मायकल लोबो ते सगळे कोळंगूटच्या 5 स्टारांक दितलो म्हणून. मागीर कितें म्हणटा तूं? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. सर्गेस्त पद्मश्री सुरेश गुंडू आमोणकाराचे निमाणे दर्शनाक गोंयभरच्यान लोक सोमारा म्हापशा पावले.
ताची कूड लोकांक दर्शना खातीर ताचीच शाळा GS आमोणकार विद्या मंदिरांत दवरिल्ली. मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, शिक्षण, सामाजीक साहित्यीक मळावेल्या मानेस्त आनी शेकड्यांनी आजी माजी विद्यार्थ्यांनी आमोणकार सराचें निमाणें दर्शन घेतलें. ताचे इच्छेनुसार ताची कूड GMCक दान केल्या. गोंयांतले एक नामवंत साहित्यीक, नामवंत शिक्षणांतले एक तज्ञ, तांच्यांनी शैक्षणीक मळाचेर, साहित्यीक मळाचेर गोंयाक दिशा दाखोवपाचें काम तांचे कडल्यान जालें. मोठ्या प्रमाणात काही बाकीचे ग्रंथ, बाकीचे ट्रान्सलेट कोंकणी भाशेंतल्यान करप हें काम तांचे कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात जालें. आमी तशें म्हणटा की तितले चिकाटी आनी साहित्यीक मळाचेर हें वेगवेगळें काम आयच्या युवकांक प्रेरणा दिवपी आसा. तांकां 2 वेळा हार्ट एटॅक येवन गेल्लो, तो भियेलो ना. तांकां 3 वेळा कॅन्सर जालो. आतां तांचे देहावसान जावचे पयलीं ताणें म्हयनोभर 27 वेळा थेरपी घेतली, किमोथेरपी घेतली. आनी अशे पद्दतीन तो आनंदान जगतालो आनी सकारात्मक नदरेन पळयतालो. आमचे खुबशे लोक आमी पळयतात की कॅन्सर जाला अशें कळ्ळ्या बरोबर तांचो आवरो उठटा आनी ते मरणाक बेगीन येवंगायतात. पूण 3 वेळा कॅन्सर जावन सगळे ट्रिटमेंट चलता आसतना हांसत खेळत कशें जगप हे सकारात्मक गजाल सुरेश बाबान आमी सारक्या लोकांक पळयले. आनी तेन्ना असली व्यक्ती आमकां गोंयांक मेळप म्हणटात पळय, ती अशी दुर्मीळ गजाल. ताजो एक गूण घेण्यासारको की खंयच्याय टिचरा कडेन काम दिलें समज आनी ताजे कडेन मातशें कितें चूक जाली जाल्यार केन्नाच ताका तापयलो ना. ताका सांगताले हें अशें केल्यार बरें न्ही, सांगा भाशा पळय ताजी, अशें केल्यार बरें, अशें केल्यार मातशें बरें जातलें न्ही. ताणें कोंकणी भाशा समृद्ध केली, कोंकणी भाशा समृद्ध केली. अनुवाद करून ताणें कितलींशींच पुस्तकां पब्लीश केल्यात आनी ते कोंकणीचे आज अलंकार. Monkar has been in my family circle for the last 3 generations. He was a friend of my grandfather, my father, and mine. He is a person with immense knowledge and a lot of history about Mapsa and a lot of stories. आधारस्तंभ हे झाले आमचे इन्स्पिरेशन सगळ्या. आमोणकर सर म्हणजे आमचो सर्वे सर्वा एकदम प्रत्येक क्षणाक्षणाक आमचे जे कितें आमी आस आसात ते सरांक खातीर आसा. PWDचे कंत्राटी कामगारांक रेग्युलर जातले जाल्यार इंटरव्यूचे प्रक्रियेंतल्यानच वचचें पडटलें. 5 वर्सां जाल्ले लेबर सोसायटींत 8 वर्सां जाल्ल्यांक टेम्पररी स्टेटस दिता म्हूण PWD मंत्री पावसकार प्रुडंटा कडेन उलयला. रेग्युलरायज कर म्हूण कंत्राटावेले कामगार ताका मेळूंक गेल्ले. सरकारा कडेन खंय पयसो ना. मायनिंग सुरू जातकीच पगार वाड पळोवया म्हूण पावसकारान तांकां सांगून धाडल्यात. तेन्ना आमी हांगा मागूंक आयिल्ली तांचे कडेन ते आमचे रेग्युलरायजेशनाचें काम जावचें म्हणून, कारण आज म्हारगाय इतली वाडलेली आसा की 12,000 कांयच जायना. म्हणटकीर ताणें आमकां सांगलेलें आसा जसो रूल आसा ताज्या प्रमाणे आमकां 8 वर्सांनी टेम्पररी स्टेटस लागतले. गव्हर्मेंटा कडेन फंड ना. मायनिंग चालू जालें जाल्यार आमचें फुडें पेमेंट वाडपाचें काम जातलें, कारण आमकां इयरली जो इन्क्रिमेंट आसता तो फक्त 100 रुपया जाता आनी 100 रुपया दुसऱ्यांक सांगपाक सुद्दां आमकां लज दिसता की आमी 100 रुपया इन्क्रिमेंट घेता म्हणून. आतां ते मायनिंगाचे डिपेंड्स म्हणटा. मायनिंग जातली तशें म्हणटा आमचें चिंततलें म्हणटा. आनी पावसकारान सर आमकां हेंवूय सांगलें की तशें सामकें हें करूं ना, की ताणें सांगलें सीएमान जर आमचे सीएम सरान जर कितें चिंतलें आमच्या बाबतींत जाल्यार रेग्युलायजेशन जावंक शकता. सो रेग्युलरायजेशन विशय म्हणटा न्हू तो आमकां तें म्हणटा की आमी रेग्युलर केन्नाच जावं शकना. लास्ट आमचो टेम्पररी स्टेटस जाल्या उपरांत जर आमकां गव्हर्मेंटान येतलें जाल्यार आमकां इंटरव्यू फेस करून येवचें पडटलें. हो एक्चुली आमचेर अन्याय. कारण आमी आतां एट प्रेझेंट आमी LDC लेवलाचें काम करता. जे भुरगे तुमी अपॉयंट करून धाडटात LDC म्हणून ते आमचे कडच्यान कामां शिकता आनी आमकां ते सांगता इंटरव्यू फेस करून तुमकां पोस्ट घेवचो पडटलो. आमी फॉर्म आसा सगळे, आमी फॉर्म आसा, आमकां रेग्युलरूच करा म्हणून. फुडले कितें आतां 7 पे लायला, आमी 12,000 घेवन कितले काम करता. 5 वर्सां जाल्या तांकां लेबर सोसायटीत घालूंक कॅबिनेट अप्रुवल घेतला. 8 वर्सां जाल्ले खंय TSLान. आतां तांकां कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तो 5 वर्सांनी लेबर सोसायटी येतलो. लेबर सोसायटीचो जी 8 वर्सां जाल्या तांकां TSL स्टेटस मेळटलो. रेग्युलर करप मागीर विशय. आनी रेग्युलर करपाचें तेंच्या नोटिफिकेशनाक बरयल्लें आसा. त्यांनी जेन्ना जॉब क्रिएट जातले
रेगुलर जॉब जातले गव्हर्मेंटाचे तेन्ना नोटिफिकेशन बरयल्लें आसा त्यांनी एग्जाम दिवची पडटली, पास जावचें पडटलें, मागीर तेंगेले हो एक्सपिरियन्स जो आसा तो आमी थंय एड करतले. डिसेंबर 2020 मेरेन नव्या जुवारी पुलाचे काम तडीक लागतले. 50% काम जाला. जोड रस्त्याचे 70% जाला म्हूण पावसकराचो रिपोर्ट. जुवारी कुठ्ठाळीचो जो नॅशनल हायवेचो ब्रिज जो जाता तो 2020 डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट करपाचें आमच्या सरकाराचें विजन आसा आनी त्या प्रमाणे कामी जोरान चालू आसा. जवळ जवळ जुवारी न्हंय आसा तेजे वयलो जो ब्रिज आसा तेजे जवळ जवळ 50% काम कंप्लीट जालां. बाकीचे दोनी सायड जे आसा ते 70% काम कंप्लीट जालां. एप्रोच दोनी सायडी ज्यो आसा त्या सायडी बांबोळी आनी त्या सायडी वेर्ना टू कुठ्ठाळे हे 70% काम कंप्लीट जाल्लें आसा. फोंडकुलां खंय भरून काडल्यात. पयलीं थंय फोंडकूल पडिल्ले म्हूण खंय कळचें सुद्दां ना. अशें पोर्टहोल क्लियर केल्या परतोन आनी थंय पडचें ना इतलें सामकें म्हणजे अशें क्लियर मुद्दाम तूं कळचें ना बाबा हांगा पयलीं कोण आसलें म्हणून. हे टायप आमी ह्या फावटी केलें आनी सेम खर्च आयला आमकां. ते एक्स्ट्रा खर्च बी कांय ना, सेम खर्च. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शनाचें फेस्त 8 डिसेंबराक गोंयांत मोठ्या उमेदीन मनयतात. मात ह्या वर्सा 8 तारखेक एडवेंट संडे आयिल्ल्यान फेस्त सोमारा मनयलें. सायबीन मायचो आशिर्वाद घेवंक लोक व्हडा संख्येन येतात. पणजे सयत मडगांव, कळंगूट आनी बाकीच्या वाठारांनी फेस्त भक्तिभावान मनयलें. Our Lady of Immaculate Conception आयज गोंयभर गोंयचो लोक फेस्त मनयता. पेंजीम आनी कलांगूट बरें मोठ्या दबाज्यान जाता. सगल्या गोंयकारांक हॅपी फिस्ट म्हणून आवडटा आनी सायबिणी कडेन मागता इमॅक्युलेट कन्सेप्शन आवर लेडी फॉर ए हेल्प. आय एम ओनली आस्किंग फॉर गुड हेल्प ऑल द पीपल ऑफ गोवा. Remaining everything will follow. वादळांत भरगटिल्ली तामिळनाडूंतली एक तारवटीन आशिल्ली नुस्तेमारी बोट बेताळ भाटी पावली. लायफगार्डांनी हे बोटी विशीं कोस्टल पुलीस स्टेशनाक कळयतानाच स्पेशल बीच एसपीन लायफगार्डाचो जबाब घेतलो. बोटीचें इन्स्पेक्शन केलें. दुबावीत अशें कांयच सापडिल्लें ना. दर्यांत वादळ जाल्ल्यान तामिळनाडूंतल्यो 20 बोटी भरकटिल्ल्यो, 18 मेळ्ळ्यो. बेताळ भाटी पावले ती 19वी म्हूण पुलीस सांगतात. तायक्वांदो अकॅडमी ऑफ वास्को, तायक्वांडो असोसिएशन ऑफ गोवा आनी तायक्वांदो फेडरेशन ऑफ इंडियाची एकठांय मेळून दुसरी इंडिया ओपन राष्ट्रीय तायक्वांदो सर्त पेड्यां म्हापशा जातली. 12 ते 14 डिसेंबरा मजगतीं ही सर्त चलतली. भारतांतले टॉप तायक्वांदोपटू सर्तींत वांटो घेतले. Association of Goa and Taekwondo Federation of India have allowed Taekwondo Academy of Vasco हांकां all India open national करपाक परवानगी दिल्या. ही दुसरी ओपन नॅशनल जाता गोंयांत पेडे ग्रावंडार 12, 13 आनी 14 डिसेंबराक.
हिंदुस्थानाच्यो जवळ जवळ 28 स्टेटींनी ऑलरेडी आपले पार्टिसिपेशन प्लेयर धाडल्यात. ऑलमोस्ट अराउंड 1800 हॅव ऑलरेडी एनरोल फॉर द पार्टिसिपेशन. वी आर एक्सपेक्टिंग अंडर 200 इन दीस 2 days. गोंयचे जवळ जवळ 500 अपकमिंग प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दीस 3 दिसाच्या इव्हेंटाक. हे इव्हेंट जो आसा तो सब ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर कॅटेगरीन जाता, बॉयज अँड गर्ल्स इन पुमसे आणि कुरुगी. We have thought of organizing this event to give opportunities to the children so that they can perform at higher level with greater complex. So when the students get more and more competitions, then they shine, they nurture well. इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.